साळावले धरणाक कनेक्टेड 5 MLD प्लांटाचो प्रकल्प आशिल्लो 64 कोटी खर्चूय केल्ले, मात हो प्रकल्प अर्द्यारूच बंद उडयलो। म्हणजे धरण आमकां इतले सायडीन आसा, धरणाची धड आसा ती आमचे म्हणजे बॅकवॉटर आसा ते घरा कडेन तेंकता, म्हणून तरी आसतना आयज आमकां पिवपाक उदक ना आनी ते केन्ना केन्नाय टँकर धाडटात खोदळलें उदक। हें बरोबर काय वायट, ही परिस्थिती कित्याक आयिल्ली आसा? हांव एक सांगता की हांव आमदार आसतना एक आमी 5 MLD प्लांट हाडिला हांगा, अर्दें काम जालें, उदकाची पायपलायन वाड्या पर्यंत नायकाबांद पर्यंत गेली, नायकाबांदार एक ट्रिटमेंट प्लांट बांदपाचो सादारण 40 crores ताचो इस्टिमेट आशिल्लो, 64 crores आमी आतां पर्यंत स्पेंड केल्ले आसा, एडिशनल 40 crores अप्रुवल घेतिल्ले आसा आनी हो प्लांट आयज 5 MLD प्लांटच बंद केलो। हो 5 MLD प्लांट जर घालो जर जाता जाल्यार कावरे पिल्ला धरून हांगा रिवुणा, मागीर नेत्रावळी आनी वाडे, पार्ट ऑफ भाटी ह्यो सगळ्यो विलेज पंचायत कवर जाताल्यो फुल्ली साळावलीच्या उदकाचेर। गिमान उदक ना ते ना, पावसानूय ना। आणि ह्या 32 वर्सां आमकां ज्यो मूलभूत ज्यो गरजा आशिल्ल्यो, उदक जावं, लायट जावं, रस्ते जावं, ह्यो मूलभूत गरजा आमकां आजून मेरेन मेळनात। म्हणजे आतां 10 दीस जाले आमी आतां उदका लागून तळमळटा। स्थानीक प्रतिनिधींक सांगलें आमी, जे खंय लेबर तांचे पळय कोण ऑपरेटर आहा तांकां सांगलें, कोण एक्शन घेना, ताका लागून आयज आमी मोर्चा घेवन आयले। सत्तरींतल्या इंदिरानगर कोपा डॅम फाटल्या 4 दिसां सावन पाणी उदका पुरवण खात्या कडेन संपर्क केल्यार खंय सांगता काम चालू आसा। हे कारण नित्याचेच। हो मतदारसंघ आदलो मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणेंचो। आमकां दिसता म्हणजे आमकां एक टायम उदक मेळोंक जाय, नवी टँकर 1-2 ट्रीप मारूंक जाय, तर आमकां ते उपयोग। उदक हांगा बांय बी ना आनी थंय कांयच ना, नळाचें पाणी येलें की आमकां उदक ना, उदक खंयच ना, विचारली घेयना, वाल बंद आहा, पंप कितें जालें आनी कितें जालें हे फक्त मिस्टेक जाता। आमी कितें करपाचें पडटा आतां? सो तुमची मागणी कितें आसा तुमकां? मागणी कितें, आमकां लेबर पाणी मेळोंक ना, विशय मागणी ना, खंयचे टायम टू टायम 8 ते 10 ना 10 ते 8 हे टायम तर आमकां येयलो। पूण आतां तेंच्यांनी सांगता हेचेर पंपाक काय जालां म्हणून न्हू, ते खूय काय जालें ते आमकां कशें कळटलें? तेंच्यांनी सांगूंक जाय आमकां न्हू, आनी आमकां पाणी जायत न्हू, आनी आमकां बांय बी ना, आमी कशें म्हणून जगतले? आमकां पाणी जायात म्हणून तेंच्यांनी पाणयाची सोय करून आमकां पाणी धाडूंकूच जाय। आमकां बांय ना न्हू, आमी कशें म्हणून करपाचें? आमचे सारखे हालत झाल्या, तीन सारखे पाणी सारखे ना मेळना, काय ना, भुरग्यांक न्हांव घालून पाणी मेळना, पागोळी पाणी कपडे धुल्या, पागोळी पाणी पावसाळ्यात येते न्ही। उदक ना म्हूण लोक उदका पुरवण खात्याचेर मोर्चा व्हरपाचे तयारेत आशिल्ले, पूण सांजे टँकर आयलो आनी लोकांची तात्पुरती सोय जाली। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक आनी महादेव जोशी।